गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं। तांचें योगदान पुराय तांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक आमदार मुख्यमंत्री खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर तांच्यांनी काम केलां आनी तांच्या कार्यकाळांत पुराय गोंया खातीर तांचें योगदान खूब व्हडलें योगदान आसा। आयजूय विधानसभेत जर कोण मुणकाराच्या विशयी कसलोय विशय आयलो जाल्यार मुखार ते सदांच उबे रावताले। बारीक मनशा खातीर झगडप ओके हें तेंचें काम आशिल्लें। जाल्यार एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 हें तेंचें व्हड योगदान आसा। म्हणजे आपल्याक कृषी मंत्री म्हणटा आसतना ज्या वेळार तांकां शक्य जालें त्या वेळार तांच्यांनी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम हें पुराय गोंयभर केलें। मुख्यमंत्री जावन गेले ते सगळे काल हांवें भाशणांत म्हाका दिसता श्री रवी नाईक बद्दल पूर्ण हांवें प्रत्येक प्रकल्प प्रत्येक गोश्ट प्रत्येक जें म्हाज्या मनान आशिल्लें तें उलोवपाचो हांवें उलोवन म्हाजें कितें आयलें खबर ना हांवें सगळें उलयलें काल। आनी तुमी जेन्ना बायट विचारता तो शब्दच ना की आमी ह्या परिस्थितीन हांगा आमी मेळटा पूण म्हाका तें खरेंच मनांतल्यान एक खंय तरी धक्को सारको बसला कित्याक आमचे मदून अचानक कोण ह्या तरेचे व्यक्तिमत्व वयता। एक उदात्त उदाहरण समाजात वावुरल्या नंतर लोक समाजात कशे मुखार व्हरतात हें उदात्त उदाहरण म्हणजे आमचे बहुजन समाजाचे लिडर बाब रवी नाईक। आज आमचें खूब मोठें नुकसान जालां, गोंयचें नुकसान जालां, त्याच बरोबर समाजाचें नुकसान जालां आनी त्याच बरोबर आमचे सारके जे पयलीं बसून जे ताचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचेंय नुकसान जालां। इट्स अ बिग लॉस नॉट जस्ट टू गोवन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो टू आवर समाज। एक करारी असो नेता जाणी स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली। एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नाईक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां धडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर। एक गोंयच्या बऱ्याच चिंतपी बरो लिडर व्हडलो लिडर होम मिनिस्टर म्हणून गोंयांत जे आज लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी कॉलेप्स जाल्या ताजे खातीर खुबदां लोक चिंततात की रवी नाईक आशिल्लो जाल्यार जायनाशिल्लें। सो पीपल वील मिस रवी नाईक अ लॉट। I just cannot express the loss. Actually, there is more loss as far as Bhandari Samaj is concerned and for Goa and Nagpur. लास्ट जी मेमरी म्हाका पर्सनली हांव घेवन वयतलो ती जेन्ना आमी मंत्रालय एक 1 वीक पयलीं प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना थिंग आसोन एकठांय एकमेका जाप करून एक मातशी बारीकशी फकाण करून ही मेमरी म्हाका सुद्दां मुगे पर्सनल मेमरी उरता ते कडेन। एक तेजें विजन जें आसा तें विजन गोंयकार आनी गोंय हें विसरपाक शकना। तें विजन आमी फुडें व्हरपाची खूब गरज आसा। खूब मुणकाराच्या हितून तेणें कितलोसो आपणाचो हातभार जो आसा तो लायिल्लो आसा आनी तेका लागूनूच म्हाका दिसता कितलेशे आमचे जे कसेल तेजी जमीन म्हणटा ती जमीन आमकां खूब जाणांक मेळपाक शकली। दुःख जाता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वाटेनसून आमी श्रद्धांजली ताका दिवपाक येयल्या आनी सगळी गोंयची जनता जी आयज आमचे गोंयकार जे आहा सगळे इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एवरीबडी इज सेड। ऐसा नहीं लगता था कि कोई उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऐसे नेताओं को एक भविष्य था लेकिन उन्होंने कांग्रेस के विचारों के आधार पे 6 बार MLA 2 बार चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे गोवा के लिए जो डिसीजन लिए हैं मैं समझता हूँ कि ये कामयाब राजनेता थे। ताणें तशें फाटीं वळून पळोवंक ना। मदीं खंय अपयश आयलें क्षणीक आसलें एक खास करून आज ज्या पद्दतीन गोव्यात काही घटना घडतात ह्या पार्श्वभूमीचेर रवी बाबाची कारकीर्द ही खूब दिसता। विशेष असो जिव्हाळो आमच्या रवीक आणि म्हणूनच जरी कालांतरान आमचे वाटो वेगळो जाले तरी रवी जिव्हाळ्याचो मित्र म्हणूनच रावलो। तो केन्ना म्हापशा म्हज्या घरान टपकतालो न सांगता आणि हांवें शक्य तितले ताच्या कुटुंबा कडेन थंयच संबंद राखपाचो प्रयत्न केलो। पण रवी एक
वैशिष्ट्यपूर्ण असे रसायन त्याला विसरणे कठीण. एक जवळचा माणूस आणि एक चांगल्यापैकी धडाडीचा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आणि पक्षाला सुद्धा त्यांनी ज्या तऱ्हेनं त्यांचा आश्रम मिळाला तर एक आपण मुकलेलो आहोत.